नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशाक आतंकवादा आड सुरक्षीत दवरपा खातीर आनीक एक पावल. स्फोटक यंत्रणाच्या तपासणे खातीर NIDMS ह्या नव्या प्रणालीचे जाले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे हस्तुकी उक्तावण. अस्तंत बंगालात काल आयपॅकाचेर धाड घातिल्ल्या प्रकरणात आयज ईडीन कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका. ममता बॅनर्जी सरकाराक केला प्रतिपक्ष. अस्तंत बंगालाच्या राज्यपालांक ईमेला वरवीं जिवे मारपाची धमकी. राज्यपालांनी थळाव्या बाजारपेठेत केली भोंवडी. गोंय विधिकार मंचान आयज पर्वरी विधानसभा संकुलात मनयलो गोंय विधिकार दीस. उदरगती सयत कांय दुश्परिणामाक तोंड दिवचें पडटा हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खंत. तरणाट्या निर्मात्यांक अर्थवेवस्थे कडेन जोडपा खातीर क्रिएटिव्ह कॉर्नर ह्या नव्या प्लॅटफॉर्माचे प्रसार भारतीन केले उक्तावण. वेव्स उपरांत ह्या प्लॅटफॉर्माकूय बरो प्रतिसाद मेळटलो. मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायलो हावेस. आनी आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय घर तशेंच सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली NIDMSचे उक्तावण केले. ह्या प्रणालीक लागून आंतरीक सुरक्षा वेवस्था अदीक घटमूट जावपाचे दिकेन एक म्हत्वपूर्ण पावल आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. ही प्रणाली योग्य सुचोवणी योग्य वेळार योग्य जाग्यार पावोवपाचे प्रभावी माध्यम थारतले असो विश्वास मंत्री शाह हांणी उक्तायलो. निश्चित रूप से ये प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकवादी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, IED का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है. अस्तंत बंगालात काल आयपॅकाचेर धाड घातिल्ल्या प्रकरणात ईडीन कोलकाता उच्च न्यायालयाची मजत मागल्या. पुराव्यांक लिपोवपाच्या मुद्द्यावयल्यान ईडीन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ह्या प्रकरणात ईडीन ममता बॅनर्जी सरकाराक प्रतिपक्ष केला. तपास कार्यावेळार ममता बॅनर्जी हांणी घडणूक थळावयल्यान म्हत्वाचे दस्तावेज आपल्या म्हऱ्यांत दवरल्यात असो आरोप ईडीन केला. एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक शपथ लेकर प्रशासनिक उच्च पद में बैठे हुए हैं, वो जाकर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ईडी ऑफिसर से फाइल छीन रहे हैं. वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं था, तो उस संस्था का साथ उसका संबंध क्या था? जो जांच हो रहा है वो किसका खिलाफ हो रहा है? कोल स्कैम और हवाला लेकर के. तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का नेता ये कोल माफिया लोगों का साथ, ये हवाला का साथ युक्त है. तृणमूल कांग्रेस एंड करप्शन इज सिनोनिमस. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हे कोलकाता सुरक्षे बगर भोंवतना दिश्टी पडले अशें तांकां ईमेला वरवीं जिवो मारपाचे धमके उपरांत तांणी हे केले. आपूण मुद्दाम धमकी मेळ्ळ्या उपरांत सुरक्षे बगर रस्त्यार भोंवपाक लागलो, कित्याक तर अस्तंत बंगालाची जनता आपले रक्षण करतली असो विश्वास आपल्याक आसा अशें तांणी म्हळें. Till I continue here as the governor, I love this state, I love Bengal, I love Bengali language, I love Bengali culture. I want to be a part and parcel of Bengal. This exercise, the streets are also a part of that. Threats can come and go. I don't care for that. So far as I trust in the people and people are affectionate for me, no threat is going to work on me. लँड फॉर जॉब प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आणि तांच्या लागच्यांक मोठो धपको बसला. या प्रकरणात ते गुन्यांवकारी आशिल्ल्याचे दिल्लीच्या खासा न्यायालयात सिद्ध जाला. ह्या निवाड्या उपरांत 52 रेल्वे अधिकाऱ्यांक थाकाय मेळ्ळ्या.
इतले मजगतीं भाजपाचे म्हणयारे नीरज सिंग हांणी लालू प्रसाद यादव आनी तांच्या घरच्यांनी बिहार सरकाराची तिजोरी लुटिल्ल्याचो आरोप केला. पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है. आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ. कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया. ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं. पूरे देश में कहां कहां नहीं लालू की संपत्ति है. और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए. ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है. और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया. 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है. नीरज कुमार हांणी न्यायालयाच्या निर्णयाक येवकार दिला. लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था. बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया. तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता से सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. एक स्मार्ट अपार्टमेंट और एक अकेली लड़की प्रिया शर्मा. पुलिस को सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है. इट्स अ स्मार्ट अपार्टमेंट सर. हमने इन्वेस्टिगेशन किया था. अपार्टमेंट में कोई भी एंट्री इलीगल नहीं थी. लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है आई तो आई कहाँ से? सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है. यानी सिस्टम कह रहा है कि सब नॉर्मल था, लेकिन प्रिया की बॉडी कह रही है कि यहाँ कुछ तो बहुत खतरनाक हुआ था. बिल्डिंग मैनेजर से रेजिडेंट लिस्ट लो, सब चेक करो. तेरे बड़े पापा ने भी वो वीडियो देख ली है तो साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना. सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर. ये है हिमाचल प्रदेश का सुदूर जिला किन्नौर. किन्नौर जिले के रिब्बा गांव की रतन मंजरी कुछ ऐसी कोशिशें कर रही हैं जो हमारी ही दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक हैं. भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसापरांत तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेली खबरो. गोंय विधिकार मंचान आयज पर्वरी विधानसभा संकुलात गोंय विधिकार दीस मनयलो. हे कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, सभापती डॉ गणेश गांवकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमा आनी हेर मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार आयोजीत एका खासा चर्चासत्रात वांटो घेवपा खातीर गुजरातच्या नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाचे उपकुलगुरू डॉ जे.एम. व्यास मुखेल वक्ते म्हणून हजर आशिल्ले. हे कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय उदरगतीच्या मार्गार वतना कांय दुश्परिणामूय जातना पळोवपाक मेळटात हाची खंत उक्तायली. वेगवेगळ्यो तरी करस्पॉन्डन्स त्यांच्याकडे करता आसतले. तुम्ही एक म्हणजे आम्ही म्हणटा की रिटायर्ड लेजिस्लेचरांक परत एकदा उलोवपाची संद दिता आणि नवीन लेजिस्लेचर जर जावपाचें आसा तांच्या खातीर संद तुम्ही दिता. तुम्ही स्टुडंट पार्लमेंट हो कार्यक्रम जो ऑर्गनायज करता आणि त्या स्टुडंट पार्लमेंटाच्या निमित्तान वेगवेगळ्या कॉलेजींतल्या स्टुडंट्सांक म्हणजे पार्लमेंटरियन कसो आसचो, लेजिस्लेचर्स कसो आसचो हाजी संद तुम्ही तांकां उपलब्ध करून दिता. सभापती डॉ गणेश गांवकार हांणी आदल्या आमदारांची याद करीत आयच्या दिसाचें म्हत्व सांगलें. दर वर्सा आयच्या दिसा म्हणल्यार 9 जानेवारी आमी हो दीस मनयता. त्या निमतान म्हाका दिसता की म्हाजें हांव सौभाग्य समजता की तुमच्या सगळ्यांचो योगदान करपाक.
ह्या दिसाक आमच्या राज्याचे लोकशाही प्रवासाक खूप महत्व आसा. सगळ्यांक खबर आसा आमकां की 1964 म्हणल्यार 1964 ह्या तारखेक गोंय विधानसभेची औपचारीक उक्तावण जालें. सगळ्यांक खबर आसा की तेजे पयलीं 20 डिसेंबराक 1963 गोंयचे पयलें इलेक्शन जालें आनी मुक्ती उपरांत शासनाची सुरवात 9 जानेवारी 1964 जाली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी राज्याक भेडसावपी कांय मुखेल प्रश्न उपस्थितां मुखार मांडले. 9 जानेवारी 2023 पयलेच दिसा तुमचे मुखार हांव जेन्ना उलयल्लो आनीक त्या वेळार 3 क्रिटिकल इश्यू तुमचे मुखार आमी मांडलेले. खास करून आमचे माणकुलें गोंय सांबाळपाक तुमचे इंटरव्हेन्शन, जेन्ना हांव इंटरव्हेन्शन म्हणटा पॉझिटिव्ह आनी इफेक्टिव्ह इंटरव्हेन्शन एज statesman was required then is still required now. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रसारात आनीक एक म्हत्वाचो पावंडो हुबतना पोलंडच्यान कॅटोविसांतल्यान ENT 1443 हे चार्टर विमान आयज सकाळी 9:30 वरांचेर मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पावले. 189 प्रवाशी घेवन हे चार्टर विमान सध्याच्या पर्यटन हंगामात कॅटोविसांतल्यान आयिल्ले पयले चार्टर विमान आसा आनी अंदू पोलंडांतल्यान गोंयांत पाविल्ले दुसरे चार्टर विमान आसा. गोंयकारांनी ह्या भोंवडेकारांक व्हडा उमेदीन आनी पारंपारीक पद्दतीन येवकार दिवन एक बरो अणभव आवणयलो. मोरपिल्लाच्या PM श्री सरकारी माध्यमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक कुंकळे पुलीस स्थानकाच्या वतीन पुलीस निरीक्षक सुदन भोसले हांणी घुवळी वखदां, सायबर गुन्यांव आनी येरादारीचे नेम कशे पाळचे ह्या संबंदान एक मार्गदर्शक सत्र आयोजीत केल्लें. आयज आमी हांगासर ड्रग अवेरनेस करपाक गेल्ले. एज पर DLSA 1 म्हयनो आमी सगळ्या स्कुलांनी तशेंच इन्स्टिट्यूशन्स परत गव्हर्मेंट कॉलेजीस इंडस्ट्रीज अशें करून सगळ्यांक ड्रग फ्री जावपा खातीर अवेरनेस करतात. तशेंच आमी आयज हांगासर ट्रॅफिकाचे थोडे तांकां नॉलेज दिल्या. परत सायबर सेक्युरिटी कशें आमी त्या सायबरांतल्यान कशें वाचपाचें तें तांकां सांगलां. ही कार्यावळ आयोजीत करपा फाटलो हेत शाळेच्यो मुख्याध्यापिका मारिया मिरांडा हांणी स्पश्ट केलो. It is not only drug abuse they have touched, but they have told the children to be safe on the internet. They said you have to change the password well, often, and not to accept any friend request. Our children have taken part in poster competition and creating an awareness that we want our children to be safe from drugs. Tobacco, ill effects of drugs were highlighted by this team, and we are very grateful at PM Sri Government High School Morpilla for highlighting our students and keeping our students safe. न्यायाधीश महेश सोनक हांणी आयज झारखंड उच्च न्यायालयाचे 18वे मुखेल न्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. झारखंडच्या लोकभवनात जाल्ल्या सुवाळ्यात राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हांणी तांकां पदाचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन आनी हेर वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. दिवचले वाठारात पुलीस अधिकारी म्हणून भासोवन भांगराच्यो वस्तू चोरपाच्या आरोपाखाला महाराष्ट्रांतल्या 40 वर्सां पिरायेच्या गुलाम सिराज आनी कर्नाटकांतलो 35 वर्सां पिरायेचो असदुल्ला अफजल अली खान हाका दिवचल पुलिसांनी ताब्यात घेतला. तांकां 7 दिसांची पुलीस कादय फर्मायल्या. ह्या दोगांयनी थळाव्या बायलांक बनावट ID फोन, तांचे कडल्यान भांगराच्यो वस्ती तशेंच एक मोटरसायकल चोरिल्ल्याची कागाळ आसा. चौकशेंतल्यान ह्या दोगांय आड गोंया सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत लेगीत कागाळी नोंद जाल्ल्याची म्हायती उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकार हांणी दिल्या.
सद्याक आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे ते आमच्या गोंयच्या कोलवाळे पुलीस स्टेशनाक तांची केस रजिस्टर केल्ली आसा. ती केस डिटेक्ट जाल्या ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाक. सो आमी त्या ट्रान्सफर वॉरंटाचेर आमी तांकां कोलवाळे पुलीस स्टेशनाक दितले. आमचे इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातकीर बिचोलचे. त्या भायर सावंतवाडी पुलीस स्टेशन, सांगोला पुलीस स्टेशन, सांगली पुलीस स्टेशन हे महाराष्ट्रातले पुलीस स्टेशन, आनी त्या भायर बिदर कर्नाटक ज्या गांवांत ते रावता थंय तांचो इन्वॉल्वमेंट आसा अशें दिसून येता. अमावंट आसा पळय तो आमी तांचे कडच्यान रिकवर केला. अबाउट 25,000. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? क्या सूर्या की लीडरशिप में युवा टीम इंडिया का सूर्योदय होगा? अभिषेक, बुमराह, तिलक और हार्दिक हैं किताब बचाने को तैयार. देखिए T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चहते चैनल DD स्पोर्ट्स, DD फ्री डिश पर. मुझे नहीं लग रहा कोई बर्थडे पार्टी हो रही है यहाँ. कोई ना कोई साजिश रची जा रही है. आपने 300 लोग कहे थे और इस पूरे पंडाल में 30 आदमी भी नहीं है. सर लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि विशाल आहूजा ने उन दोनों वेंडर्स को आगाह कर दिया हो कि शादी में खाना बहुत गड़बड़ था. उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं. सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे DD नेशनल पर. सोपनान परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेली खबरो. प्रसार भारतीच्या वेव्स प्लॅटफॉर्माक संवसारीक पावंड्यार व्हडा प्रमाणात तोखणाय मेळ्ळ्या आनी 5,000 कोटी रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय वेवसायाक चालना मेळ्ळ्या अशें केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. DD न्यूजाच्या क्रिएटिव्ह कॉर्नर ह्या नव्या प्लॅटफॉर्माक सुरवात करतना तांणी सांगलें. साहित्य निर्मात्यांक सशक्त करपा खातीर प्रसार भारतीच्या ह्या नव्या उपक्रमाक 1 कोटी तरणाट्या निर्मात्यांक जोडपाचें लक्ष्य सरकारान दवरलां अशेंय तांणी सांगलें. ह्या वेळार केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म वेव्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से टुडे वी आर एबल टू गिव अ न्यू मार्केट टू आवर क्रिएटर्स. 5,000 करोड़ रुपीस का इंटरनेशनल बिजनेस कर पाना हमारे क्रिएटर्स के लिए दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. और अब इसको और स्केल अप करेंगे बिकॉज नाउ द मोमेंटम इज बिल्ट एंड विल बी यूजिंग द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स विच आर अवेलेबल विद अस फॉर गिविंग अ न्यू प्लेटफॉर्म टू आवर क्रिएटर्स एंड क्रिएटिंग अ न्यू डायमेंशन इन द. फोंडेच्या कदंबा बस स्थानका लागसार 80 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ल्या येरादारी अंडरपास प्रकल्पाचो लोकार्पण सुवाळो भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जालो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, थळावे पंचायत वांगडी, अभियंते आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या येरादारी अंडरपासाचें काम दर्जेदार जाल्लें आसा. ताचो फायदो थळाव्यांक जातलो हाची खबरदारी आपले खातें घेता अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रोजेक्ट जो आशिल्लो त्या प्रोजेक्टाचें नांव 4 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे 4E NH 748 बिटवीन किलोमीटर 118 टू किलोमीटर 125 बॅलन्स वर्किंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ VUP एट KTC बस्तोरा बस स्टँड फोंडा गोवा. PWD डिविजन 15 हें काम केलां. नॅशनल हायवे 4E कॉस्ट ऑफ अवॉर्डेड वर्क 72.72 crores. ताजे अंडर एज सब वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हेहिकलर अंडरपास एट KTC बस स्टँड चॅनल 125 to 250. कॉस्ट ऑफ दीस वर्क इज 5.26 crores. आणि कॉन्ट्रॅक्टराचें नाव M. वेंकटराव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. काम एकदम बरें जालां. हायट बरी आहा आनी आज आमी हाजें उक्तावण करता. ह्या वाठारांतली येरादारी सुरळीत जावची हे खातीर थळाव्यांनी आंदोलनां केल्ली. ताका उपाय म्हणून हो येरादारी अंडरपास उबारला अशें वीज मंत्री
सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. जेन्ना हे काम आमी घेतिल्लें, हे खांडेपार ब्रीज 280 कोटीचें काम, तातूंतल्यान हें काम जावपाचें, पूण काही कारणां लागून त्या वेळार आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आमकां जो मदलो भाग आसा थंय स्टे हाडलो आनी त्या खातीर तें काम आमचें उरलें. पूण मागीर जवळ जवळ 80 कोटीचें काम आमच्या हांव नासतना आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आदारान तें काम मुखार व्हेलें आनी तें 80 कोटीचें काम आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते PWD मंत्री आशिल्ले, तांणी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करून हे काम खांडेपारच्यान आमच्या GBM सर्कल पर्यंत घेतलें. कला आणि संस्कृती संचालनालय, रवींद्र भवन मडगांव आणि कल्हांकण मडगांव हांच्या जोडपालवान कलारंग महोत्सवाचे आयोजन केले. हे कार्यावळीक भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, उद्योजिका पल्लवी धेंपो, राजीव शिंकरे आणि रंजिता पै हजर आशिल्ल्यो. कलांगण संस्थेन कलारंग महोत्सव फाटली 23 वर्सां तिगोवन दवरला. हे व्हड कार्य आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगले. कला रंग फेस्टिवल ताणें टिकयलो इतले वर्सां. आतां तो बंद जावपा ना, कारण आतां खूब जाणांक कळ्ळां की तें बरो चलता, मुखार येतात, खूब जाण मुखार येतात. सरकार आसतात पूण सगळ्यात गजालीक सरकाराचेर रावन उपयोग पडना. तें केन्ना केन्ना समाजांतलें सहकार्य मेळपाक जाय. पल्लवी धेंपो हांचो मंत्री दिगंबर कामत हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. आपणे कलांगण संस्थेंत सुमार 18 वर्सां भरतनाट्यमाचें शिक्षण घेतलां अशें भोवमान स्विकारतना पल्लवी धेंपो हांणी सांगलें. has been started right from 1997, and I was so happy to know that both my institute where I learned Bharatanatyam and Kalangan have merged together. So congratulations to all the students and the parents for having motivated your children to get into this tradition of art, culture, and of course music. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 32.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशाक आतंकवादा आड सुरक्षीत दवरपा खातीर आनीक एक पावल. स्फोटक यंत्राच्या तपासणे खातीर NIDMS ह्या नव्या प्रणालीचे जाले केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्तुकीं उक्तावण. अस्तंत बंगालात काल आयपॅकाचेर धाड घातिल्ल्या प्रकरणात आयज ईडीन कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका. ममता बॅनर्जी सरकाराक केला प्रतिपक्ष. अस्तंत बंगालाच्या राज्यपालांक ईमेला वरवीं जिवे मारपाची धमकी. राज्यपालांनी थळाव्या बाजारपेठेत केली भोंवडी. गोंय विधिकार मंचान आयज पर्वरी विधानसभा संकुलात मनयलो गोंय विधिकार दीस. उदरगती सयत कांय दुश्परिणामाक तोंड दिवचें पडटा हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खंत. आनी तरणाट्या निर्मात्यांक अर्थवेवस्थे कडेन जोडपा खातीर क्रिएटिव्ह कॉर्नर ह्या नव्या प्लॅटफॉर्माचे प्रसार भारतीन केले उक्तावण. व्यवसाय उपरांत ह्या प्लॅटफॉर्माकूय बरो प्रतिसाद मेळटलो मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तायलो हावेस. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.